ॲज अ कॅबिनेटर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करता. ओके, फर्स्ट इज एक्सपोर्ट सेक्टर अप्रूवल फॉर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट फॉर द Agnar Ashram. It is for the setting up of the technology business incubator. Setting up the technical issue साठी त्यांचे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करतात ते उरलेले सो त्या Agnar आश्रमासाठी टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेटर सेटअप करपाक त्यांची पेमेंट करतात. दुसरे मुख्यमंत्री दर्शन यात्रा योजनेत काही अमेंडमेंट आशिल्ले ते अमेंडमेंट केल्ले आसा. There is a proposal for the export sector approval for the activities program carried out expenditure incurred creating awareness among the general public to the moment of existing property North Goa by the South Goa district. Okay, it is an approval for the adoption. I did the same way for the DAVP rates for the production of the videos. Information department वेगवेगळे ऑडिओ व्हिडिओज इन्फॉर्मेशन देतात त्यासाठी DAVP रेट अप्रूव्ह केले असतात. Export sector approval for the activity program carried out expenditure by the South Goa district during the COVID in restaurants. हाऊसिंग स्कीम जी आसा पळय तिका परत एकदा प्रत्येक कोटी सांगलेले त्या प्रमाणे हाऊसिंग स्कीमची डिटेल्स all those who are the eligible beneficiaries, those who are SBA who have taken for the loan account. There is a banks empanelment केल्ले आसा त्या बँकेच्या थ्रू डायरेक्टली तेंच्यांनी घेवचें आनी न्यू तांकां SBA एप्लाय करपाक जाय. देन गो फॉर द EDC तिची हाऊसिंग स्कीम कंप्लीट 5 बँक एम्पॅनलमेंट जाल्ले आसा आनी उरलेले आमी स्कोप दवरला नवीन बँकेक एम्पॅनलमेंट जावपाचो जाल्यार तुजें एक रेट फिक्स केला आमी त्या अनुसार आतां तें काय केला 2% रेटूच तांकां पडटलो. गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक 2% पडटलो. वयलो रेट जो आसा तो गव्हर्मेंट बॅक करतलो. एकदम सबसिडी स्कीम केल्ली आसा जेणे करून तेजेर डायरेक्टली बँके कडेन वचपाचें. बँकेन 1 टायम इंट्रस्ट जो आसा ह्या 6.5 रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर आमी बँक फायनलायज केला. 2% पे करतलो. वयलो रेट ऑफ इंट्रस्ट government pay. 2.5. Yeah, 2.5. Are they all nationalized banks? Yeah, they all are nationalized, even though including the Goa State Cooperative Bank. That explains. Yeah. Government had given doorsteps to the expenditure of the cabinet approval in Java. Handing over of the guest house of the animal welfare of the veterinary services to the Forensic Science University. Yami Kutniche guest house dila till their completion of their building. That I said. Okay, relaxation for the eligibility criteria under the scheme of the natural calamities relief to the fishermen of the state. For Tantra's fund, but ताका थोडेशे क्रायटेरिया रिलॅक्स करून 9 जणांचा जो पुराय फायदो मेळटा जेणे करून ते काही टेक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर उरलेले म्हणजे गव्हर्मेंटाचो विशय वेगळे पयशे कांयच ना. 8 जाण आसात ऑल टुगेदर. 9 न्ही 8 जाणांक तेजो बेनिफीट मेळटा. Proposal for the contractual appointment of the staff the ESG जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तांकां डेजिग्नेशन दिवन परत कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच दवरलेले आसा. कॉन्ट्रॅक्चुअल स्टाफ फॉर द 5 years. Promotion? Not promotion. ताका कितें जाल्लें डेजिग्नेशन आनी हें कांय दिवंक नाशिल्लें. ताका इयरली एन्युअली कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातालो. सो वी आर बीइंग अ सोसायटी वी आर गिवन देम द 5 years कॉन्ट्रॅक्ट. All together it is 32, 31 या 32, 31. 5-year contract. 5 years contract. ESG, Entertainment Society of Goa. It is our society, company, NISTIच्या अंतर्गत proposal for the development of the web and mobile GIS application for the properties of the waste management through the NISTI, which is the National Information Center Service. हाच्या अंतर्गत आम्ही ताका हे दिल्लो आसा प्रोजेक्ट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो. It is the appointment of the Disha Foundation for the nomination basis for to do the various government of India project under the tribal department. It is a Disha Foundation म्हणून government of India वेगवेगळे प्रोजेक्ट हांगासर इम्प्लिमेंट करपा खातीर अप्रूव्ह केल्ले आसा.
बाकीचे प्रपोजल एक्सपोर्ट सेक्टर पेट्रोल जे कलेक्टरांनी हे केलं, दोन्ही कलेक्टरांनी वेगवेगळे कोविडाच्या वेळार सुद्धा स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमात काही एक्सपेंडिचर केलं, ताज्या खातीर तांकां हे क्लियर केल्लो आसा. Post of the private secretary for the chairman and one post of the technical assistant computer for the GPSC, Goa Public Service Commission. एकंदर ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर 19 तारखे दीस गोंयांत येतात सरकारी कार्यक्रमा खातीर कन्फर्म. ओके, म्हणजे टेंटेटिवली त्यांच्या ऑफिसांतल्यान कन्फर्मेशन पुराय कार्यक्रमाचे येवपाचें उरलां, बट PM येता कन्फर्म आसा. ताका पुराय कार्यक्रम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आझाद मैदानाचेर येतले, फ्लोरल ट्रिब्यूट दितले. थंयसरल्यान थंयसर आमच्यो ज्यो सॅल्यूट फ्रॉम द ऑल 3 मिलिटरी एअर नेव्ही हांचे कडल्यान सॅल्यूट घेतले. ताज्या उपरांत फॉर द यूथ हॉस्टेल आसा, यूथ हॉस्टेल्स थंयसर सेल परेड उरतली. ऑल नेव्ही व्हेकल्स एअरपास आनी हे सगळे हे यूथ हॉस्टेलाचेर प्लॅटफॉर्म घालून थंयसरल्यान सेल परेड जातली. ताज्या उपरांत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांगासर आमच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जीन वयतले. 3:30 पासून 5:30 पर्यंतचो फंक्शन हे श्यामाप्रसाद मुखर्जीन जातले. थंयसर वेगवेगळे अवॉर्ड फेलिसिटेशन, व्हर्च्युअल इनॉग्रेशन ऑफ डिफरंट प्रोजेक्ट, वेगवेगळे हेजे फ्रिडम फायटर फेलिसिटेशन हे सगळे जे आसा पळय ते थंयसर जातले. एकूच दिसाच्या एक 2 दिसाच्या फंक्शनान सगळे प्रायम मिनिस्टर थंयच्यानूच पब्लीक एड्रेस करतले. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सगळ्या लोकांक जे आसा पब्लीक ह्या सगळ्या जाणांक आफेडे वयतले. इवन जो पब्लिकाक जे एड्रेस थंयच्यानूच करतले, पूण डायरेक्ट आझाद मैदानाचेर परत जे यूथ हॉस्टेला कडेन हांगा सगळी कडेन पब्लीक आसतलो. ओमिक्रॉनच्या बाबतींत आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेतलेली आसा आनी ताच्या बाबतींत जे एक न्यूज जी व्हायरल जाल्ली त्या बाबतींत तेजो सॅम्पल्स जे आसा ते पुण्यान घालून दिल्ले आसा, तांकां आयसोलेट केल्लें आसा. हांवें इन्फॉर्मेशन घेतल्या त्या प्रमाणे तांची तब्येत एकदम बरी आसा, तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. ते इंडियेक रजिस्ट्रेशन आयल्या उपरांत आफ्टर 12 ते 13 डे तांकां तो पॉझिटीव आयिल्लो आसा. म्हणजे देर इज अ लेस चान्स ऑफ द ओमिक्रॉन, नॉट एटिटेड. ओके, दुसरी गजाल मॅक्झिमम लोकांनी सेकंड डोस घेवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली आमकां 1,20,000च्या आसपास सेकंड डोस घेवपाचो उरला. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा, जेणी फर्स्ट डोस घेतलो आनी सेकंड डोस जेणी मिस केला तेणी जाता तितके बेगीन घेवचो. आमी म्हणटा की सेकंड डोस घेतल्या उपरांत म्हणजे ओमिक्रॉन चुकून जालो सुद्दां जर आसत जाल्यार तेजी सिरियस जावपाची पर्संटेज ही खूब कमी आसा. त्या खातीर आपल्याक फुल्ली वॅक्सिनेटेड करून घेवप, स्वताच्या फॅमिलीक वॅक्सिनेट करून घेवप आनी जो 18 वर्सां पुराय जाता तेणी फर्स्ट डोस घेवप. कारण गोंय स्टेट ही 100% वॅक्सिनेटेड स्टेट, नॉट ओनली फॉर द डिक्लेरेशन बट फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. इट इज इम्पॉर्टंट. म्हणून म्हाजी कळकळीची विनंती आहा समेस्त सगळ्या गोंयकारांक की अजूनय बी आमच्या प्रत्येक आमचे डॉक्टर्स जे डॉक्टर बोरकर वी द इंचार्ज ऑफ अवर वॅक्सिनेशन, तो एंटायर टीम इज फ्रॉम द PHC, CHC, R&D लेवलाचेर एवरी सॅटर्डे दे आर डुईंग द डिफरंट टिका उत्सव एट डिफरंट लेवल. त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव घेवचे आनी सगळ्यांनी आपलो सेकंड डोस जो आसा तो जाता तितके बेगीन घेवचो. आमकां गोवा बींग अ 100% सेफ डेस्टिनेशन फॉर द टुरिजम पर्पज आनी फॉर द स्टे पर्पज हे डिक्लेअर करपाक मेळपाक जाय. म्हणून म्हाजी विनंती आसा आनी लोकांची सेफ्टी ही आमच्या खातीर प्रायम आसा. What is the of 1,30,000 अप्रॉक्सिमेटली हे उरल्या. तो सिरियस प्रश्न विचारता, तो सदांच सिरियस प्रश्नाचेर पयलीं लक्ष दिता. 1,30,000 लोक उरलेले आसा. त्या खातीर म्हाजी तर सगळ्या जाणांक म्हणजे आतां जे म्हणटा तुमी सुद्दां वयता थंयसर तर तेका हांवें त्या खातीर म्हटलेलें शेक हँड करच्या पयलीं विचारात सेकंड डोस घेतलो मरे काय म्हणून. ते लोकांक याद करताले हांवें घेतला म्हणून वचून तो परत घेवपाक शकता. म्हणून सगळे जाण टार्गेट करात की आमकां फुडल्या 8 दिसांक 1,30,000 लोक हे टार्गेट करून कंप्लीट जावपाक जाय. अवेअरनेसच्या बाबतींत आमी सगळे जाण म्हणजे मिनिस्टर्स आपल्या लेवलाचेर करीत आसात, MLA आपल्या लेवलाचेर करीत आसात, इवन जो आमचो हेल्थ डिपार्टमेंट टीम आपल्या लेवलाचेर करीत आसा. त्या खातीर शेवटी आतां लोकांक सगळ्यांक खबर आहा दोनूय डोस घेवपाक जाय म्हणून, बट थोडे जाण रावता हांव घेवचोच ना म्हणून, हांवें घेवना म्हणून सांगपाक जाय, तुमकां आमी सांगपाक जाय.
तशें थोडे जाण रावले कोण सांगता काय 100% जालें आमच्या दादांनी घेवन ना मरे तशें जर लोक रावले तांकां मातसो समज दिया तांकां मातशी रिक्वेस्ट कर आनी तुमी म्हाका दिसता बऱ्या पद्दतीन तांकां सांगपाक शकतले तर तुमी तांकां सांगा बाबा तर तुमच्या खातीर न्ही गोंयच्या लोकां खातीर तरी तुमी आतां घेया सरपंचान लेटर केला PM तुमची कशी टेक असेल मायनिंगाच्या बाबतीत ज्यो आमी स्टेप्स घेवपाक जाय त्यो 100% घेतल्या रूल्स लॉ डिपार्टमेंटाक गेल्या ते रूल्स प्रमाण येयले ऑलरेडी हांवें तशें फाटल्या मिड कॅबिनेटान आमी डिसिजन घेतला वी आर गोईंग फॉर ऑप्शन गव्हर्मेंट इज फॉर्म गव्हर्मेंट गोईंग फॉर द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द डेव्हलपमेंट वी आर गोईंग अहेड By when auction? ऑप्शन इट इज इन द प्रोसेस आता कोण आहे कॅबिनेट विषय सीएम काल 100वर अंगणवाडी वर्कर्स काल चाइल्ड डेव्हलपमेंट अंगणवाडीच्या वर्करांना काम करपा खातीर सांगता तांचे डिमांड जे आशिल्ले ते डिमांड सगळे आमी पास केल्या हांवें पास करूनय बी फायनान्सांतल्यानय फायल येवन म्हजे कडल्यान क्लियर जाली हांवें तांकां मॅसेजीय धाडल्या तांच्यांनी 3 डिमांड सांगलेले तिनूय डिमांड फक्त एक्सेप्ट दॅट पेन्शन वन बाकीचे डिमांड आमी तेंचे क्लियर केल्ल्या फक्त पेन्शन ताका आमी डायरेक्टली ऑनररियम 1 लाख रुपया रिटायर जाल्या उपरांत मेळटालो तो डायरेक्टली 3 लाखाचेर गेला त्या खातीर तेंचे सगळे डिमांड ऑलमोस्ट पास सीएम तेंचे रेंटाचे कशें कितें अंगणवाडीचे रेंट जे पे करता तांकां अजून 1000 दिता म्हटलां ते तेजेर आमी मॅक्झिमम अंगणवाडी वी आर शिफ्टेड टू द प्रायमरी स्कूल बिफोर लास्ट पीएम कितल्यान घेता व्हॉट टाइम इज अरायविंग प्राइम मिनिस्टर पीएम एट प्रेझेंट कशें आसा सांगता पळय पीएम तो सगळो कार्यक्रम हांव आत्तां डिक्लेअर करूं शकना तो पीएम ऑफिसा कडल्यान घेवपाक जाय मागीर काँग्रेसान विश्वास केंद्र काढला कोण करता तुम्ही करता फायनली सीएम सूट म्हाकाय करता ताका एक मिनिट लास्ट युनियन मिनिस्टरांचा गंभीर आरोप झाला म्हणून लोक सगळं अख्ख्या मंत्रिमंडळात दुबावान करतात माझे म्हणणे एकूच आसा आमच्या हांव तेजेर एकूच सांगता ज्याच्या कडेन कोणा कडेन कितें जर प्रूफ आसत किंवा ज्याचेर अत्याचार जर जाला अशें कोण आसत जाल्यार तेणी कंप्लेन फायल करची म्हजें म्हणणें आसा आनी जेचेर कोणाचेर अत्याचार जाला तेणी जर कंप्लेन फायल केली 100% हांव एक्शन घेतलो अजून पर्यंत कोणाचेरूच कंप्लेन कोणी फायल करूंक ना म्हजें सरळ म्हणणें आसा ह्या राज्यांत महिलांक रायट्स आसा आनी महिलांचेर जर अशा पद्दतीचे अत्याचार जाला तेणी एक कंप्लेन दिवची आनी ती लेफ्ट कंप्लेन महिलांनी प्रूव जावची महिलांक कंप्लेन सुद्दां जरी कोणी दिली आसा तेजी थॉरो इन्क्वायरी जी आसा पळय हांव करपाक लायतलो बींग अ होम मिनिस्टर आय एम फर्म ऑन इट आय एम टेलिंग यू आय एम सेक्ट एनीवन माझें सरळ म्हणणें आसा आरोप पॉलिटिकली कोण जो जाय तेणी करतलो आपल्याक प्रसिद्धी घेवपा खातीर आनी दुसरें लोकांच्यो इलेक्शन लागीं पावले वेगवेगळ्यो स्ट्रॅटजी 1000 आरोप करीत आसा कोण तरी काल सांगता साखळेचो ड्रायव्हर खंय म्हाजो संबंधच ना अरे कोण खंयचो मनीस उठता ज्या मनशाक हांव वळखत ना त्या मनशाक तुका कळपा खातीर सांगता तो तुका कोण आरोप करता पळय रे त्या मनशाचेर 2 वर्सां पयलीं कंप्लेन फायल जाल्या तो मोल्ल्याचो साखळेंतलोय न्ही तो 70तलो तेजी 2 वर्सां पयलीं कंप्लेन फायल जाली तेजी 70तलो तो म्हणून सांगलें त्याचे तो ताका अरेस्टूय केल्लो एकदां हीच एक्सपर्ट न्ही पूण कोणीय उठतलो कितेंय सांगतलो नाका जाल्ले उलयतले अरे विथ प्रूफ दिया 100% हांव सांगता One of your party MLA has endorsed it. कोण One of your party हांव MLA. परत एकदा सांगता तुमच्याय कडेन सुद्दां जर आसत ती खंयच्याय आरोपाच्या बाबतीत इवन दो म्हणजे तुवें तो काल कोण आरोप केला तरी पुलिशेन सबमीट करचे आमी 100% कोणी पळय तो काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर ताका सांग कोणी पयशे दिल्या पळय जाल्यार त्या मनशाक आपूण पयशे दिल्या हेका पयशे कोण तो मांद्रेकार काय कोण तो ताका दिवपाक जाय हांवें काणकोण पुलिसेकूय विचारला पूण आपूण पयशे दिल्या म्हणून कोणूच फुडें येना सांगपाक अरे पयशे दिले म्हणून आपण त्या मनशाकूय सोदलेलो पयलीं तेन्ना जाल्ली तेन्ना एक मनीस जर फुडें येयला आपूण पयशे दिल्या म्हणून मगीच उठसूट आरोप करता कोण तरी उठता न्ही ताका जर अरे कोणी जर दिले आसत तरी प्रूफ दिवचे बाबा हांवें दिल्या म्हणून म्हाजी कंप्लेन आसा म्हणून ना जर हांव हाडून तेजेर एक्शन घेयना म्हाका सांगता ते विचार आय फॉर्म आसा त्या बाबतींत खंयच्याय बाबतींत परत हांव तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता कोणीय कंप्लेन दिवची 100% खंयच्याय बाबतींत हांव एक्शन घेतलो म्हणजे घेतलो थँक्यू Do you think Egypt Rikshishiyar? Do you think Egypt Rikshishiyar? कितें तें म्हणजे ती फेक कशें म्हणटा काय म्हणून तुम्ही सेक्स स्कॅन्डल MLA
मध्ये जातो